स्मार्ट सिटीच्या भ्रष्टाचाराक केंद्राचो आशीर्वाद आशिल्ल्याचो आरोप काँग्रेसीन केला। गोवा फॉरवर्डा उपरांत आता काँग्रेसीनूय स्मार्ट सिटीच्या विशयावेल्यान सरकाराक उजरावन काडले। मुख्य सचिवा सयत जायते जाण स्मार्ट सिटीच्या भ्रष्टाचारांत घुस्पिल्ल्याचो आरोप काँग्रेस उपाध्यक्ष सुनील कौटणकरान केलो। स्मार्ट सिटीन सबंद पणजे खणली, आमी सबंद स्मार्ट सिटीचो घोटाळो खणून काडटले। गोवा फॉरवर्डा उपरांत आता काँग्रेसीन स्मार्ट सिटीच्या कामाचेर उतरांचे फार पेटयल्यात। स्मार्ट सिटीच्या भ्रष्टाचारात केंद्र सरकाराचो आशीर्वाद आसले शिवाय हे जावपाक शकना अशें काँग्रेस म्हणटा। स्मार्ट सिटीच्या बाबत कामाची ऑडिट वा कसलीच चौकशी केले बगर केंद्रांतल्यान अतिरिक्त कर लेगीत येता, होवूय एक चिंतेचोच विशय अशें काँग्रेसीच्या सुनील कौठणकराचें म्हणणे। फाटीं आडवेळ्या पावसात पणजेन उदक भरले तेन्ना फुडारात पणजे बुडटलीच आनी 31 मेच्या पयलीं कांय स्मार्ट सिटीचें काम पुराय जावचें ना हे काँग्रेसीचे भाकीत खरें थारले अशें काँग्रेस म्हणटा। की स्मार्ट सिटी जेन्ना बीजेपीचे हेड ऑफिसा फुडल्यान उदक भरून थंय कॉलेप्स जाल्लें कन्स्ट्रक्शन आनी जाग्याचेर उदक भरलेलें आनी टोटल मेस दिसलेलें, तेन्नाच सांगलेलें आमी की स्मार्ट सिटी पावसान बुडटली म्हणून। आनी गव्हर्मेंटान आश्वासन दिल्लें की 31 मे म्हणल्यार कामां कंप्लीट जातली। आमी तेंय तेन्ना लोकांक सांगलेलें की 31 मे पर्यंत कशीच कामां कंप्लीट जावपाची ना। आनी 5:30 पळय हांगा गोंयचे लोकल पासून सेंटराचे लोक सगळे इनवॉल्ड आसा। करप्शन इंडिव्हिज्युअली जायना, करप्शन हे आयसोलेटेड कंडिशनान जायना, पूण डेफिनेटली सेंट्रल बीजेपी गव्हर्मेंटाचो हाजेर आशीर्वाद आसतलो भ्रष्टाचार करपाक। ना जाल्यार हांगा इतलो भ्रष्टाचार चालू आसतना जर आनी ताका तें ऑडिट करनासतना आनी सपोज हांचेर एक्शन घेनासतना जर एडिशनल फंड येता जाल्यार आनी हरशीं जर परिस्थितीन आमी खूश जावपाक जाय आसलें, आमच्या राज्याक पयशे येयले म्हणून। पण हांगा इट इज अ मॅटर ऑफ कन्सर्न। ही स्मार्ट सिटी म्हणटा तो म्हाका दिसता गोंयचे रिसंट हिस्ट्रींतलो सगळ्यान व्हडलो घोटाळो आसतलो। मुख्य सचिव हो इमॅजिन स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंटाचो हेड, तरीकूय स्मार्ट सिटी खाला अशा बाबत दर्जाचें काम जाता आसत जाल्यार हातूंत खूब जाण भागीदार आसात आनी हो एक व्हड भ्रष्टाचार असो आरोप काँग्रेसीन केला। रस्ते केले, व्हांवून गेले, गटारांक घातिल्ले कॉन्क्रीट कोसळ्ळे। स्मार्ट सिटी ही स्टुपीड लोकांची संकल्पना, हातूंत स्मार्ट अशें कांयच ना अशी टिका काँग्रेसीन केल्या। असली इन्क्वायरी पणजे बुडटकूच इन्क्वायरी करपाची न्हय, इन्क्वायरी जावन मनसून येवचे पयलीं कामां कंप्लीट जावपाक जाय आसली। लॉजिकूच समजना न्हय, एक सिमिलर कॉन्ट्रॅक्टर तो जून म्हयनो जो मनसून सुरू जाता ताजो अजून 15 दीस सुद्दां जावना, 2च दीस पावस पडला आनी ही परिस्थिती। म्हणल्यार तुमी इमॅजिन करा, जो 3-4 म्हयने गोंयांत पावस पडटा ते एंड ऑफ मनसून पर्यंत कितें परिस्थिती जातली ती। आमी डे 1च्यान सांगताले हातूंत मोठ्या प्रमाणात करप्शन जाला। सरप्रायझिंगली चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी हातूंत तांच्यांनी इंटरव्यून करपाची गरज आसली। जी इमेजीन स्मार्ट सिटी पेंजीम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड आसा ताजो चीफ सेक्रेटरी इज अ हेड, अशी परिस्थिती आसून सुद्दां जर असले क्वॉलिटीचें काम जाता जाल्यार म्हाका दिसता हातूंत खूब जाण इनवॉल्ड आसा। हो मोठ्या प्रमाणाचो भ्रष्टाचार आसा, 1000 कोटी इनवॉल्ड आसा। म्हाका दिसता 500-550 कोटी हांच्यांनी खाल्ल्या म्हणून हे सब स्टँडर्ड काम जालां। आमी तांच्यांनी स्मार्ट सिटीन सबंद पणजे खणून दवरलेली, आमी स्मार्ट सिटीची जी कामां केल्या आनी हो जो घोटाळो केला तो सबंद घोटाळो खणून काडटले। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।